गणपती बाप्पाच्या आगमनात सगळेच जाल्या उमेदी, म्हणूनच गोमंतक टीव्ही तुमकां भेटयता चवथीची खूप खूप परबी। भक्तीच्या रंगान गेल्या सगळेच रंगोन सगळो वाठार जाला सैमाच्या सोबीतकायेन सजोन। विघ्नहर्ता कडेन आमची सगळी मागणी पावोया, चला तर म्हणा मोरया। म्हणा मोरया ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार। गोमंतक टीव्ही चवथीच्या परबीन तुमच्या बरोबर वांटेकार जाला आणि चवथीचे खाशेलेपण, माटोळी, सजावट, चवथीचो बाजार हे तुमच्या पर्यंत पावयता। घुमटा, आरती, भजन हे आमी तुमच्या खातीर घेवन येतले, पण आज आमी तुमच्या खातीर घेवन आयला चवथीची खाणां। अशें म्हणटात की चवथीची खाणां, चवथीचो नैवेद्य हो चवथीचे एक सगळ्यांत म्हत्वाचें खाशेलेपण। आणि आज आमी तुमच्या पर्यंत अशेंच काय गणपतीचे आवडीचे काय पदार्थ पावयतले। चला तर म्हणा मोरया। सो आमचे दुसरे गेस्ट जे आसा तूं ताका वळखतच आसतले, सुचिता नार्वेकर, जे खुबश्या नाटकांनी तुवें पळयला आसतले, मुवीजान पळयला आसतले, एक बऱ्यापैकी आरजे हे तुका खबर आसतले, तूं वळखतच ताका। सो ताका आमी आपयतली आतां आनी ताजे कडल्यान आयचो दुसरो गोड पदार्थ करून घेतली। चवथीच्या निमतान आज हांगासर आमच्या बरोबर वेगवेगळे कलाकार येतात आणि आज आमकां वेगवेगळे गोड पदार्थ दाखयतात, जे नैवेद्य म्हणून आमी चवथी कडेन वापरूं शकता। आमचे आयचे पयले सोयरे आशिल्ले समीक्षा हरजी, जेणे आज आमकां ड्राय फ्रुट्स मोदक दाखयले आणि आमचे दुसरे गेस्ट तयार आसा येवपाक हांगासर आनी आयचो दुसरो पदार्थ दाखोवपाक। तर आमी येवकार दिवया सुचिता नार्वेकर हांकां। नमस्कार, तुका येवकार। नमस्कार। सुची, सगळ्यांक पयलीं तुका चवथीची खूब खूब परबी। तुकाय बी। सुची, सगळ्यांक पयलीं सांग की तुज्या घरा चवथ कशी तुमी मनयतात? म्हज्या घरा म्हणजे म्हज्या जर आईगेर विचारशीली तूं जाल्यार म्हज्या आईल्या घरा सादारण खूब व्हडली फॅमिली आशिल्ल्यान आनी सगळीं एकठांय येतात एकाच टायमाचेर। म्हणजे घरान एक 100 लोक तरी जाता। अरे बापरे। हय। आतां म्हज्या घोवाच्या घरा म्हणजे राजदीपाच्या घरा विचारशी जाल्यार ते सावयवेऱ्या, आणि सावयवेऱ्या आमच्या भितरूच चवथ जाता खरी, पूण आरतीक बी भरपूर लोक आसता। 5 दीस आसतलो न्हू गणपती। सो मजा म्हणजे चवथ म्हणले आनी गणपती येता म्हणले की मजा आसतात न्ही। आनी फाटले आतां कितलेशे दीस जाले घर क्लीन करप चालू आसा, नवो मेंबर येवपाचो आसा म्हणून। आमी आयकलां की तुज्या घरान गुलाब जामून हे सदांच आसता आणि सगळ्यांचे फेवरेट। सो हेच आमकां तुका दाखोवपाचें आसा, गुलाब जामून करपाक। सो हाजो तुजो फंडा कितें स्पेशल, तूं पॅकेटांतले तर करिना, तुजो ओन हे करता। सो हाका लागणारे आमी साहित्य पळोवया कितें आसा तें। गुलाब जामून म्हणलो काय आमी भायल्यान पाकिटां हाडटात आनी करतात, पण हांवें ठरयलें की घरा कडेन घरचे गुलाब जामून करपाचे, जे म्हाका खबर आसतले भितर कितें कितें आसा। सो दुदाचो पावडर आसताच। सो हांवें दुदाचो पावडर घेतलो, सादारण 200 ग्राम सुमार मिल्क पावडर घेतला। हांवें घेतला भितर थोडो म्हणजे एक धाकटो चमचो सुमार बेकिंग सोडा घेतला। 2 चमचे हांवें मैदा घेतला वेवस्थीत ते बायंड जावन येवपाक खातीर। म्हाका घी लागतली, गांवठी तूप, आणि जर म्हाका मेल करपाक जाय न्ही, आमकां साखरेचें मेल करचें पडटा गुलाब जामुनाक, ताका 1 कप साखर आनी 2 कप उदक जाय पडटा, आनी ताका बरो फ्लेवर येवपा खातीर वेलची घेतल्या। सो इतलें साहित्य घालून आमी बरे रुचकरशे गुलाब जामून करुया। हय, एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार तुवें सांगल्या प्रमाणे हांगासर कांयच व्हडलेशें साहित्य लागना। ओके, सो आमी हे गुलाब जामून आतां कशें करपाचें तें पळोवया। सो सगळ्यांत पयलीं आमकां कितें करपाक जाय? सगळ्यांत पयलीं आमकां साखरेचें मेल करपाक जाय। सो आमी मेल करपाक दवरया, म्हणजे तितलो आमचो टायम सेव जातलो। सो 1 कप साखरेक आमकां 2 कप उदक घालपाक जाय। आमकां हे मेल चिकचिकीत करपाचें ना। सो खतो आयलो, आमकां दिसलें मेल रेडी जालें की आमी बंद करपाचें। सो हांव पयलीं सगळ्यांत पयलीं साखरेचें मेल करपा खातीर घेता। 2 वाटी उदक घालून घेता हांगा। ही 1 वाटी साखर आनी वेलची। सो हे आमचे मेल हांगा जायत रावनी, तो म्हणसर आमी आमचें पीठ मळून घेवया। आमी साखरेचें मेल करपाक दवरिल्लें आसा, तो म्हणसर न्ही हांव आतां पीठ मळून घेता। एक्चुअली हो न्ही ही रेसिपी आसा ती सामकी झटपट जाता तशी पळोवपाक गेल्यार। सो आमी पीठ मळून घेवया पयलीं। सो ताच्या खातीर पयलीं दुदाचो पावडर आनी थोडो मैदा, आनी मागीर इल्लोसो बेकिंग सोडा घालता। भितर आमकां तूप घालपाक जाय। सो हे सगळें घालता पयलीं वेवस्थीत मिक्स करता। हातून उदक न्ही आमी जें घालतली तें आमकां चड घालपाचें ना। एक्चुअली दुदान सुद्दां केलें न्ही जाल्यार खूब बरें जाता, पण आमी आयज उदकान करुया। पूण उदक चड घालपाचें ना, कारण दुदाचो पावडर हरशीं म्हणून जर मिक्स केलो जाल्यार तो रोखडोच वितळटा। त्या पेक्षा आमी थोडेशें घालपाचें आनी मळपाचें। सो हे पयलीं मिक्स तयार जालें, जे आमी पॅकेटांतले हाडटात ते हे मिक्स आसा। सो आतां आमी इल्लें इल्लें करून उदक घालुया भितर।
सो ही रेसिपी तू खंय शिकली नेटाचेर पळोवन की कोणे शिकयली? ॲक्च्युली नेटाचेर पळोवनूच शिकिल्ले, पूण ती मागीर कशें आसता न्ही, थोडी स्वताची तकली मॉडिफाय करपाची पडटा. सो ती मॉडिफाय करत रावलें हांव. ओके. आनी ती मागीर हातीक जेन्ना तुज्या बसता पळय न्ही एकदां, तेन्ना मागीर तूं करपाक लागता हळू हळू करून. उदक आमकां इल्लें इल्लें करून घेवपाक जाय, कारण उदक आमकां चड घेवपाचें ना. कारण एकदम जर जाली कितें वाट लागली जाल्यार मागीर तुका मैदा घालून परत घट करचें पडटलें. शक्यतो असो हातीचेर घेतलें न्ही जाल्यार तुका अदमास येता. तूं डायरेक्ट जर घालपाक गेलें जाल्यार मागीर तें भलतेंच कितें तरी जावपाक शकता. सो ह्या हेतू प्रमाणान आमकां कितले गुलाब जामून करपाक मेळटा? तुजी सायज कशी आसा तेजेर. आतां सादारण जर तूं एक म्हणजे येदो जर करता आसत जाल्यार 30-40 सुद्दां गुलाब जामून तुगेले तयार जातले. आनी कॉस्ट वायज खूब कमी पडटले न्ही हे? हय, पूण मनाक तुज्या मेन म्हणजे समाधान आसता की बाबा हांवें घरच्या घरा केलां, म्हणजे म्हजें जें साहित्य आसा तें सारकें परफेक्टूच आसा. सो सद्या आतां चवथी कडेन तुजो नवीन नाटक किंवा नवीन नाटक कितें तरी ह्या चवथीक घातला? ह्या चवथी ॲक्च्युली न्ही हांव म्हणजे दर वर्साक एक नाटक बरोवपाचो प्रयत्न करता. म्हज्या दर नाटकान बायलांचे विशय म्हणा किंवा अशे विशय जे म्हाका खटकता ते विशय येतात, जे कॉमेडी तरेन मांडपाचो प्रयत्न करता. नाटक कॉमेडी आसना पूण भितर मागीर थोडी कॉमेडी आसता. पोरू वर्साक म्हजें खतखतें म्हणून नाटक आयिल्लें, जाचे फक्त 4 म्हयन्या भितर म्हणजे सगळे रेकॉर्ड मोडून 200 वयर प्रयोग जाले फक्त 4 म्हयन्या भितर. आनी ह्या वर्साक हांवें काणी नव्या युगाची म्हणून नाटक बरयलां, जातून हांवूय स्वता एक्टींग करता. काणी नव्या युगाची हें नाटक म्हजें नवी जी शिक्षण पॉलिसी आसा ताचेर बेज आसा. म्हणजे म्हाका अशें सदांच दिसतालें की आमच्या शिक्षणान खुबश्यो अश्यो गजाली ज्यो आमकां जाय आशिल्ल्यो त्यो मेळूनात, पूण नवी शिक्षण पॉलिसी खरेंच बरी येता जी भुरग्याच्या सर्वांगीण विकासाचो विचार करपाची आसा आनी जी सिरियसली इम्प्लिमेंट जावची हो प्रामाणीक उद्देश आसा ह्या नाटकाचो, जाचेर सगळ्यांनी पूर्णपणान विचार करचो. टिचरांनी, पालकांनी, जे म्हणजे एक्सपर्ट्स आसात तांणी सगळ्यांनी विचार करून ही पॉलिसी इम्प्लिमेंट करची. आनी खंय खंय शोज येयला? ॲक्च्युली हें नाटक बसून रेडी आसा. ताचो एक प्रयोग जालो आमचो सावथ सायडीन, पूण ह्या नाटकाचे प्रयोग आमी पयलीं थिएटर शोज करपाची आसा आनी ताच्या उपरांत तें नाटक भायर येतलें. आमी ऑलरेडी एक्सपर्ट्सांक तें नाटक दाखयलां आनी जे म्हणजे शिक्षण तज्ञ आसा तांकां तें खूब आवडलां. सो पळोवया आतां रिजल्ट कसो येता, कारण रसीक माय बाप ते जेन्ना तकलेर घेतले तेन्ना ते जिखले म्हणपाचे. सुचिता आनी जेन्ना राजदीप एक येता आनी तेंचे कितें तरी परफॉर्मन्स आसता एक नाटक किंवा मुवी, तेन्ना तो डेफिनेटली सगळ्यांक आवडटा आनी सगळेच मुजरत ते पळोवंक वतात. ना, कारण तांणी मोग दिला म्हणून आमी टिकल्यात, कारण शेवटी कलाकाराचें खाद्य आसता तो रसीक. सारकें, कारण ताजेरूच आमी जगतात. तांणी तो तकलेर धरले जाल्यार आमकां आनी बरो फुलून येता आमी, आनी तांणी जर जमनीर मारले जाल्यार सारकें, हें खरें. आतां आमचें मेल सद्याक रेडी आसा. सो मेल तयार जाले, तेलूय तापला. सो हांव आतां गुळे घालता, पूण चड आमी न्ही तेल चड गरम जावपाक दिवपाक जायना किंवा गॅस चड व्हडलो दवरपाक जायना. मंद आंचेचेर जर भाजले जाल्यार भितरल्यान वेवस्थीत भाजून येतले, नाजाल्यार मागीर ते अर्दवट भितर जर कच्चे उरले जाल्यार ते बरें लागचे ना. हाजो आतां कलर चेंज जाताना तुमकां दिश्टी पडटलो. बरो गुलाब जामुनाचो कलर येवपाक लागला ताका, पूण जितले मंद आचेर आसता तितले ते वेवस्थीत भाजपाक लागतले आनी जितले वेवस्थीत भाजतले तितले ते चड काळ टिकतले आनी आमकां खातनाय बी बरें लागतलें.
झटपट जावपी हे गुलाब जामून म्हणजे तुमकां मात्तूय वेळ ना आसतना भुरग्यांनी जर सांगलें जाल्यार रोखडे तुमकां करून दिवपाक मेळटलें. कोणी सोयरी जर आयली जाल्यार घरान गजाली करता करता हे गुलाब जामून रेडी जावपाक शकता. फक्त दुदाचो पावडर घरा कडेन जाय, बाकीचें साहित्य म्हणून आमचे कडेन आसता. सो आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता गुलाब जामून आमचे रेडी जाल्ले आसात आनी मातसो वेळ हांव दवरता आनी मागीर आमी साखरेचो जो पाक केला तातूंत भितर घालुया. सो आमचे गुलाब जामून ऑलमोस्ट रेडी जाल्ले आसा. हाचो कलर जरी असो डार्क दिसलो जाल्यार तो साखरेन घातल्या उपरांत तो ऑटोमॅटीक लायट जावपाक लागतलो. तो हांव डायरेक्ट साखरेच्या पाकान सोडटा, कित्याक गरम गरम जेन्ना आसता तेन्ना साखर रोखडीच एब्जॉर्ब करून घेता भितर आनी आमकां चड वेळ लागचो ना काडपाक. पूण तरी सुद्दां तेल थोडें आसा तें ताजें काडचें पडटलें. तुमकां तेलानूय तळपाक मेळटा किंवा तुपानूय तळपाक मेळटा, तुमच्या चॉयसा प्रमाणे. जर तुपान तळ्ळें चड बरें लागतलें, तेलान तळ्ळें जाल्यारूय बरें लागतलें. सो हे अशे तरेन एक 5 ते 10 मिनटां साखरेच्या पाकान दवरले की आमचे गुलाब जामून रेडी आसा सर्व करपा खातीर. सो इतली सोंपी रेसिपी. तर आमची आयची सेकंड स्वीट डिश तयार आसा आनी तुमकां सगळ्यांक कळ्ळें आसतलें की सुचिता एक बरे एक्टर, बरे डायरेक्टर आनी बरे आरजे, तशेंच ताका बऱ्यापैकी जेवणूय करपाक येता. सुचिता आमच्या बरोबर हांगासर आनी एक गेस्ट आशिल्ले आनी ताणें आमकां ड्रायफ्रुट्स मोदक करून दाखयला. समीक्षा करमळकर हळजी जे मिसीस गोवा, ते एक बरे व्हॉलीबॉल प्लेयर, तशेंच सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट. सो ताकाय आमी हांगासर आपयया. समीक्षा, हाय. गड ओके. सो तुम्ही दोगांयच्या बरोबर वळखतच आसतली. सो सगळीं मेळून आमी आतां चवथीची परबी आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक दिवया आनी तुमी आयचे 2 पदार्थ जे केला ते डेफिनेटली आमच्या घराघरांनी सगळीं करून पळयतलीं, कित्याक सगळ्यांकूच एक उत्सुकता आसता की आमचे जे सेलिब्रिटीज आसा तांकां हे स्वीट डिश करपाक येता की ना. सो तांकां आतां कळ्ळें आसतलें की तांकां तुमकांय बऱ्यापैकी हे करपाक येता. सो समीक्षा आनी सुचिता, तुमी वेळान वेळ काडून हांगासर आयली, ताका लागून खरेंच तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. देव बरें करूं तुकाय बी आनी सगळ्यांक हॅपी गणेश. तर आमच्या आयचे 2 स्वीट डिश तुम्ही मुजरत करून पळयात आणि गणपती बाप्पाक खुश करात. चलात तर म्हणा मोरया.